Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. काव ऑन क्लाउड प्रकल्प देशात पहिलेच फावट वाळपयच्या गोशाळेत चालीक लागला. गोरवा सांबाळ मळार स्टार्टअप सर्तीत जिखिल्ल्या प्रकल्पाचो खंय दूधकारांक फायदो जातलो. ह्या अनुषंगान आमचे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर आसा त्यांच्यानी एनिमल हजबंड्री स्टार्टअप स्किमी अंडर एक प्रोजेक्ट मागिल्लो आणि हो प्रोजेक्ट जो आसा तो एनिमल डिजिटल आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजी ह्या एका संस्थेन बेळगांवचे यंग इंजिनियर आसात सुदीप हुक्केरी आणि प्रसाद देसाई हांच्या मार्गदर्शना अंडर हो प्रोजेक्ट दिल्ली तांच्यांनी प्रपोज केलो आणि त्या प्रोजेक्टाक बेस्ट प्रोजेक्ट एनिमल आयडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट म्हणून तांकां एवॉर्ड मेळ्ळो. आणि हो प्रोजेक्ट अख्ख्या देशान आमच्या अखिल विश्व जय श्रीराम गोशाळा गो संवर्धन केंद्र जे आसा त्या केंद्रान आमी पयल्या फावटी आमी राबयता. खरें तर ह्या प्रकल्पाचें खरें नांव आसा तें कावज ऑन क्लाउड, म्हणजे ज्यो गायींचें इन्फॉर्मेशन तुमच्या नेटार किंवा क्लाउड बेजाचेर उपलब्ध जातलें. हर एक शेतकऱ्याक ज्याचे कडेन एंड्रॉयड फोन आसा तांणी हें एप्लिकेशन जेंचें आसा तें डावनलोड करून जर आपले कडेन दवरीत जाल्यार ह्या जनावरांचें सगळें इन्फॉर्मेशन तांकां मेळटलें. बिरोंडा पंचायतीत नव्या पोलीस बीट पोस्टाचे उक्तावण जाले. उक्तावणाक सरपंच उदय सिंग राणे, PI सागर एकसकार आणि DYSP गुरुदास गावडे आशिल्लो. आम्ही प्रपोजल घातलेले हांव सरपंच जाल्या उपरांत आमकां हांगा एक ल्हानशें बीट पोस्ट जाय म्हणून आणि त्या प्रमाणे आम्ही प्रपोजल ठराव काढून पंचायती तर्फे आम्ही धाडलो. आमच्या आरोग्य मंत्र्यांनी आमकां सहकार्य केलें, नोट घालून ते पुटअप केलें आणि जवळ 1 वर्ष 3 महिने साधारण सुमार आयज आमकां लागले हेचें रितसर उद्घाटन जावपाक. हांव तांकां थँक्यू म्हणटा आमच्या स्टाफाक, आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक जेंच्यांनी आमची ही गरज पुरयलेली आसा. तेणी म्हाकाय खबर नासलें की QR म्हणून एक हांगासर न्हंय आसा, लोक येता न्हावपाक येवपाक आणि भरपूर जाण हांगासर मेलाय बी म्हणटा ते मारता आनी मस्ती करता. सो हांव तुमकां एक उतर दिता की आयच्यान हांगासर तुमकां रावंड द क्लॉक पुलीस मेळटले. रावंड द क्लॉक पुलीस आसता. हे जे पुलीस बीट पोस्ट आयज आमी ओपनिंग केल्लें आसा हें लोकां खातीर कम्युनिटी पॉलिसींग व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगासरले लोक आसा, हांगा पुलीस लागीं आसा, कितें तिका डिफिकल्टी येयल्यो फक्त कितें पुलिसाच्या बाबतींत तिचे पर्सनल कितें डिफिकल्टी आसा, सपोज हांगासरले भुरगे आसा तिका कितें गायडन्स जाय, कसले सोशल गायडन्स किंवा एज्युकेशनल गायडन्स आमी टायम टू टायम, सपोज जर हांव हांगा DYSP उरलो, सब डिव्हिजन पुलीस ऑफिसर उरलो जाल्यार हांव म्हाज्या परीन एटलिस्ट 2 महिन्यांनी हांगा येवन लोकांक जमोवन कितें डिफिकल्टी आसा, कितें गायडन्स जाय तो प्रोसेस हांव स्टार्ट करतलो. आसगांवा वखारीचो मालक आणि गिरायकाचो वाद चडार पडलो. मारबडय जाल्ल्यान पुलिसांनी कांय जाणांक भितर उडयले. माझ्या भावाक बी सगळ्यांक हाडटा हांव तुमकां मारपाक बी. येयले ते सोमके मागीर डायरेक्ट मारपाचेच चालू केले. सेकंड टायम येयले ते म्हाका डायरेक्ट म्हाका म्हणे तुका जितोच कातरतलो, मशिनान कातरतलो, असो करतलो तसो करतलो. मागीर डायरेक्ट मारपाक चालू केलें तेंच्यांनी. मागीर हांव धांवलो फाटी आणि काकाय फाटी धांवलो. मागीर डॅडी हांगा आसलो, मागीर डॅडीचे तकले दानो मारलो. तो डॅडी आतां सिरियस ICUन आहा. कितके जाणां आसले मारपाक? ते टोटल 7 ते 2 जाण बायलां खंय आसली ती. एक देब एक पात्रांव आमच्या तेका मारलो, एक भरत पात्रांक मारलो आणि मणी पात्रांक देब ही मारून तेका खूब मारलो म्हणून तो मागीर तो फाटल्यान धांवलो. व एकाय म्हटल्यार आमी लिपयलो. मागीर तो मणी बाई एकटो उरलो न्हू, तेका तेंच्यांनी खूब मारलो. आनी सगळ्यांक बाकीच्या कोण आडूंक वयता तेंकां तेंच्यांनी हें केलो. 11,000ची वस्त 5,000क दितलो. ती भाजी म्हटली तुमी ताका मारतात, तुमी ती घेवन येतात पर ऑफिसान मारतात, भायर मारतात. हे बरें रक्ताचे कोण कॅमेरा आहा तो चेक केलो, मनीस हाडलो, सगळे फुटेज काडली. ते मागीर ज्या मागीर तेंच्यांनी ते 2-3 जाणां दिसता अरेस्ट केले. एक गाडी घेवन येयले, 2 मोटारसायकली घेवन येयले, ते सांगताले म्हाका. कोरगांवा गणपती विसर्जनाचे तळयेची दशा जाल्या. नवी तळी बांदून दिवची म्हूण थळावे मागतात. इकडे एक साधारण 35 गणपतीचं विसर्जन होतं. पंचायतीतर्फे पायऱ्या ज्या बांधलेल्या आहेत बघा, जवळजवळ त्याला 7 ते 8च फक्त तर वर्ष तर झालेली आहे रिपेअरिंग केल्या. 6 तर वर्षात परिस्थिती ही बघा इकडे. गेल्या वर्षीपासून त्यांना आम्ही सांगत आहोत वारंवार पंचायत इकडे येत सुद्धा नाही, बघत सुद्धा नाही, हे दुर्लक्ष करते संपूर्ण. गणपती उतरायला आम्हाला तर होतं तर त्रास होतो इकडून. हे बघा
खड्डा बघा केवढा इथे इथे तर पडलेला आहे. त्याच्यात तर आम्ही तर नाही बघा हा माती वगैरे घालून तो आम्ही तर हे सारखा केलेला आहे. मोठ्या पायऱ्या व्यवस्थित तर बांधून द्याव्या अशी आमची मागणी आहे सरपंचाकडे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.